किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडूं देसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव Trăi gawan gau, putranci tatuanci dau, awum conșap, trăi gawan gau, David misau, hanu misau, Răsile zau tace păvitnau, Răsile zau tace păvitnau. कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जावन थोडे दीस हांव तुमचे लागीं मोरये आमच्या माये विशयी उलोवंक आशेतां. मोरये विशयी उलयतां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसामांत वांटून घेतलेल्या पैकी ती वट्टी जावन आसा. कित्याक मोरी जेजू आमच्या सोडूनदाराची आवय, देवाची आवय. कित्याक मोरी आमची आत्मीक आवय जावन आसा. कित्याक मोरयाळ देवासांव कातोलीक जिणेचें एक लक्षण जावन आसा. कित्याक मोरयेचें देवासांव विशांत जायते आमी आयकता आनी ताचे विशयांत आड उलोवचे आसात. देखून हाची बरीच समजणी दिवंक हांव आशेतां. पयली सभेन मोरयाळ देवासांव पुर्विल्या काळांत हांव आयलां आनी देवासांव करन आसलेल्या पैकी कार्मेलीत वॉर्ड एक जावन आसा. मोरयेक आमी मान करता, तिचो मोग करता, कित्याक ती जेजूची आवय जावन आसली. जेजूक तिणें मोगान पळयलो, राखलो, सांबाळलो. कित्याक मोरी क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत
आनी मिसावांत वर्त्या तरां वांटेली जाली. जो कोण क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसावांत वांटेली जाता तो देवाक मानता. मोरये बरी ताच्या मिस्तेरान आनी मिसावान वांटेली जाल्ली दुसरी कोणूच नाच. अशें आसतना मोरयेक ती होगळीक पावो. मोरयेक आमी मान दिजय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आमच्या आवयक आमी मान दिजय पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. तशेंच मोरयेच्या जेजूच्या आवयकी आमी मान दिजय. देवाच्या आलोचनेंत ह्या मनशा कुळाच्या सोडूनच्या देवाच्या प्लॅनांत मोरयेक एक प्रत्येक जागो आसलो. ह्या आमी पळोवन आयकून घेता पवित्र पुस्तकांत. आरोनाच्या संततीची ह्या कुळयेची जोखीम आनी अन्नाची दूज जावन आसली मोरी. जुदेव कुळयेची ती पवित्र पुस्तकाच्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकता तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुज्या मस्ता चेंचतली आनी तूं तिच्या खोटेक कोंस मारतलोय. अशें पयस पुस्तकांत बरयल्लें उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायांत आनी 15व्या कोवळ्यांत आमी वाचता. तुजे आनी स्त्रिये मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. कित्याक सैतानान एका स्त्रियेक नाडलें, आनीक स्त्रियेक सरस्वती देव धाडटालो आनी ती ताचे मस्ता चेंचतली. परतून इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता देखून सरस्वती तुमकां एक कुणा दितालो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतले. वायट सोडोवंक आनी बरें करूंक विंचूंक भुरग्याक कळीत जायसर तो थंय आनी मोव खातालो, दही आनी मोव खातालो. कित्याक वायट सोडूंक आनी बरें विंचूंक भुरग्याक कळीत जावच्या आदीं तूं भियेताय त्या दोगा रायाचो देश निर्जन जातालो. आनी परतून गलातिया घरांक बरयल्या सांव पावलोच्या पत्रांत आमी वाचता पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये जावन तो जल्मालो आनी नियम शास्त्र कालता आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दम दोत करचे खातीर नियम शास्त्र काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हणून दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्कनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्ही, बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या खुशेन दायज असो वारिसदारी तूं जालोय. अशें पवित्र पुस्तकांत पडलें सल्ल्यांत तशें नव्या सल्ल्यांत स्त्रिये विशयांत बरयल्लें आमी वाचलें. हांवें सांगलें देवा मुखार कोण पळय क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसावांत चड वांटो घेता तो देवाक चड मानता. देवाक ताचे चड खोशी. कित्याक मोरी
जेजूची आवय जावन आसली तिणें ताच्या मिस्टरांत आनी मिसावांत चड वांटो घेतलो. क्रिस्ताचो मिस्टर म्हळ्यार क्रिस्ताची सजीनी, ताचो जल्म, ताचो आजापां, ताचो पाशांव, ताचे कश्ट, मोर आनी पुनर्जिवंतपण. ह्या क्रिस्ताच्या मिस्टरांत मोरयेन वांटो घेतलेल्या प्रमाणे दुसरें कोणेंच वांटो घेतलेलो ना. कित्याक मोरी जेजूची आवय जावन आसली. अशें आसतना जेजू मोरयेच्या कुसवांत गर्भेत सरलो. मोरयेचेंच रगत आनी मांस ताचे थंय आसलें. सैमानंत मोरयेच्या जिवाचो वांटो जावंक पावलो जेजू. कित्याक ती आवय जावन आसली तिच्या बरी क्रिस्ताच्या जिणयेंत वांटो घेवंक आमकां जायना. कित्याक ती आवय जावन आसली तिच्या कुसवांत जेजू जल्मालो, जेजू गर्भेस्त जालो. 9 म्हयने पुताक जेजूक तिणें वावयल्लें. जेजू जल्मतच ताका तिणें राखलो, ताका तिणें पांदून दिलो. ताचो जीव रासच्या खातीर इजिप्ताक ती फोडून गेली. नाजारेतांत ताका ल्हान व्हड केलो आनी ताचो मिसांव ताणें सुरू करतना त्या मिसांवांत ती वांटेली जाली. इतलेंच न्ही, जेजू क्रिस्ताचो पाशांव सुरू जाता आसतना ताचे संगता ती कालवा दोंगरा गेली. कुर्सार तो मरता आसतना त्या कुर्सार म्हणून ती उबी आसली. ताका निका पळोवंक गेल्ल्या वेळार ती ताच्या पोंडा सरशी गेली आनी परतून जिवंत जाल्ल्या वेळार जेजू मोरयेक दिश्टी पडलो. अशें क्रिस्ताच्या मिस्टरांत मोरयेन वांटो घेतलेल्या बरी कोणेंच वांटो घेवना. न्हेंच आपणाच्या कुडींत, बगर आपणाच्या बोगणेंत, आपणाच्या इच्छेंत, आपणाच्या वावरांत मोरयेन जेजू क्रिस्ताच्या मिस्टरांत वांटो घेतलो. विशेश तरान वांटो घेतलो. अशें आसतना निजाक ती बागी जावन आसा. देवाक ती मानता, जेजू क्रिस्ताक ती मानता. अशें आसतना तिचें देवासांव आमी दोडचें वाजबी जावन आसा. तितलें मात्र न्ही, जेजूच्या मिसावांत तिणें वांटो घेतलो. ह्या आमी पळयता पवित्र आत्मो, क्रिस्ताचो आत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तलांची देंवलेल्या वेळार तिचेरय देंवल्लो. काना शारांत तांकां दाकारांच उणो पडल्या वेळार तिणेंच ताच्या लागीं मागलें आनी दाकारां उदक आसलें तें दाकारां सावन जेजू क्रिस्तान बदल्लें. आनी क्रिस्ताच्या सर्गार वोना उपरांत जाल्यार मोरी तोळ तोळ दिश्टी पडली. जावं लुर्द शारांत, जावं फातिमा शारांत क्रिस्ताच्या मिसावान वांटेली जावच्या खातीर मोरी दिश्टी पडली. पवित्र सभेन मोरयेचें देवस्थान वाडा जाय म्हणून पवित्र सभेची इच्छा. तितलें मात्र न्ही, हर एका कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबांनी आमी तेर्साचें मागणें करता, तेर्साचें मिस्तर करता. अशें आमच्या संप्रदाया प्रमाणे मोरयेचें देवस्थान आमच्या मदें आसा. तिची आमी जायतीं फेस्तां करता. ह्या सर कारणां खातीर मोरये विशयांत आमी समजून घेवचो आमचो कायदो जावन आसा. मोरयेची व्हडवीकाय आसची परतून हांव सांगता, तिणें क्रिस्ताच्या मिस्टरांत
आनी मिसावांत विशेष तरान वांटो घेतलो. आमी देवा मुखार पासून जायचे जाल्यार आमच्या सुरुंदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तरांत आनी मिसावांत आमी वांटो घे जाय. देवान आमकां सगळ्यां करूंक चिंतलेल्या वेळार चिंतलें तें येवजेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुरुंदराच्या जिणेंत आनी मरियेच्या जिणेंत आठापूण आसा. कित्याक सैतानान येवेक नाडलें त्याच खातीर सरेस्परा देवान सैतानाचे शिराप घालो आनी म्हळें तुजें आनी स्त्रिये म्हजें हांव दुस्मानगाय घालतलो आनी ती तुजे मस्ताक चेंचली म्हणून. अशें म्हळ्यार मनशा कुळाच्या सुरवेरीस आमच्या सल्वाचनाच्या योजनांत देवाक एका स्त्रिये देवान एका स्त्रियेक आनी सैताना मदें दुस्मानगाय घाली. ती स्त्री जावन आसा मोरी. हाचे विशयांत आमी उपरांत समजून घेवंक प्रयत्न करतले. हांव मोरी आमची आवय जावन आसतना आमी तिचो मोग करी जाय, तिचें देवसांव करी जाय म्हूण पळय सभेची इच्छा. तिचें देवसांव म्हळ्यार नेस तिका मान दिवचो, बागा तिच्या जिणेची देख घेवची. आमी तुजी भुरगीं जावन आसतना तिचे शेगून आमचे थंय फुलां सारकें करचें, तिका मान दिवचो, तिची आमच्या जिणेंत तिची देख घेवची आनी तिच्या बरीच क्रिस्ताचो पाटलावी करचो. मरियेच्या जिणेंत भोव वर्तें एक विशेश दिसून येता. कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची इच्छा करूंक तिणें खुशी वेली, देवाची खुशी करूंक तिणें खुशी वेली. आनी सूख या दूख, कश्ट या बेजाराय, संतोष या उल्हास म्हूण लेखी नासतना देवाची खुशी तिणें केली. ती अवंकार आसतना बोरव्या गाब्रियेलीन तिका इसबाय हाडली. तूं आवय जातली म्हणून तिका बरी खबर दिली. तिका जुजे कडेन करार जालें जाल्यार जुजे सांगता ती जियेन जातली. अवंकार आसतना आपणे आवय जावचें कशें म्हूण तिका समजना जातलें, देखून तिणें सवाल घालें हांव आपूण आजुनी अवंकार म्हणून. सरेस्पराच्या पद सक्तेन तूं गर्भीत जातली म्हणून आंज बोडल्यान सांगलेल्या वेळार तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून तिणें कबलात दिली. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून ही कबलात तिणें दिली. नेस तिका आवय जावंक विसरून काडलेल्या वेळार पूण जिणेच्या हर एका घडये हर एका संदर्भार तिणें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून देवाच्या कुशेक कबलात दिली. तिच्या संतेपणाची वडवीकाय अंतवाटापूण आसा देवाची इच्छा करच्यांत. मोरयेन हर एका घडये हर एका संगतींनी देवाच्या इची इच्छा करूंक प्रयत्न केलें आनी तिणें निसाके देवाची इच्छे प्रमाणे कुशे प्रमाणे ती जियेली. त्याच खातीर आमी म्हणयेत मनशा कुळाच्या भुरग्यां पैकी क्रिस्त उपरांत वर्ती जावन आसा मोरी. आनी त्याच खातीर सरेस्पा देवान तिचेर जायतीं बेसांव घाल्यांत. तिची संतत क्रिस्ताक मान दितात. आमी कातोलीक क्रिस्तांव मोरयेची संतत जावन आसा. मोरये आमची आवय जावन आसा. मोरयेन आमच्या सालोसांवाच्या क्रिस्ताच्या सालोसांवाच्या कामांत चड तरान वांटो घेतलो. तिणें वांटो घेतलो बापाची खुशी करच्यांत. क्रिस्ताच्या पाशावांतय तिणें वांटो घेतलो.
क्रिस्ताच्या कुर्सा मळांत ती उबी आसली. एकली विधव स्त्री आपणाचो एकलोसो पूत जेजू क्रिस्त कुर्सा रूम कळून मरता आसतना जाल्यार तिणें सांगली जाप जावन आसा तुजे कुशोबरान म्हजे थंय जावं म्हणून. मोरी जावन आसा आमकां बागेवन जिणेची एक मेल पंक्त. क्रिस्ता उपरांत चड बागेवान सांतेपणान जियेल्ली आमची आवय मोरी जावन आसा. आमकां जर तर सांतेपणान जिये जाय जाल्यार मोरयेचेर आमी दिश्ट घाली जाय. हें वाजबी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार एक भुरगें केदाळय आपणाच्या आवयक वेंग मारता, आपणाच्या आवयच्या मेटांनी चलोवंक प्रयत्न करता. मोरी आमची आवय जावन आसा. तिच्या मेटांनी चलचें आमी वाजबी जावन आसा. लातीन भाशेन सांगणी आसा फ्रुक्तुस सेक्विtur ventrem. फ्रुक्तुस म्हळ्यार फ्रूट या फळ. सेक्विtur म्हळ्यार फळ कुसवा फाटल्यान वेता म्हणून. कशें एक वासरू गाय फाटल्यान वेता गी, कशें कुंकळाचें पील कोंबये फाटल्यान वेता गे, तशें आमी आमच्या आवय मोरयेच्या फाटल्यान वेचें. मोरी सर्गांनी संवसाराची राणी. ह्या संवसारांत आसतना देवाची इच्छा करून ती जियेली. सांतेपणाच्या जिणेन ती वाडली आनी सर्गार बापाच्या सिंहासना मुखार तिका बसका दिल्या. अशें आसतना तिची देख घेवन तिच्या पावलांनी आमी चलचें आमचे सांतेपणाची वाट जावन आसा. त्याच परी जिवंक सरस्वती देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. Patkan budlelia, tuje perje.
आमचे